पणजे राजगौर गोवा कॉइन महोत्सव भरला। गोंयची सामकी पोन्नी इतिहासीक दायजाची नाणी ह्या महोत्सवांत मांडल्यात। नाणी जाय जाल्यार विकतीय घेवंक मेळटात। फाटल्या 2000 वर्सांतली पोन्नी नाणी इन्स्टिट्यूट मिनेजीस ब्रागान जातल्या ह्या प्रदर्शनात दवरल्यात। तातूंत कदंब, सातवाहन, सुलतान, मुघल, मराठा, विजयनगर ते पोर्तुगीज राजवटी मेरेनची नाणी आनी बाकीच्योय कांय आतीक वस्तू थंय पळोवंक मेळटात। महोत्सव 10 डिसेंबर मेरेन आसतलो। गोवा की हिस्ट्री 1600 साल से है। उसमें कॉइनेज जो पुर्तगीज़ ने 450 साल राज किया, तो 16th सेंचुरी ऑनवर्ड्स से गोवा के कॉइन्स मिंटेड होना शुरू हुए। इस एग्जीबिशन में बहुत सारे गोवा के कॉइन्स आपको देखने को मिलेंगे। गोवा के बैंक नोट्स देखने को मिलेंगे, इंडिपेंडेंस से पहले तक के 61 से पहले तक के नोट्स मिलेंगे जो पुर्तगीज़ इंडिया के होते थे, और वो कॉपर में भी आए हैं, सिल्वर में भी आए हैं एंड गोल्ड में भी आए हैं। BCCIच्या बायलांच्या क्रिकेट लीग सर्तींत सोमारा गोंयान जम्मू काश्मीराक 142 रनांनी मारले। मॅच पर्वरे ग्राउंडार जाली। सलमा दिवकाराची हाफ सेंचुरी आनी निकिता मळिकान फक्त 12 रन दिवन 4 विकेटी काडिल्ल्यान गोंयान हे सर्तींतलें आपलें जैत जोडलें। शेनवारच्या मॅचींत गोंयाक राजस्थानान मारिल्ले। गोंयान टॉस जिखून पयली बॅटिंग केली। सुरवातेक गोंयच्यो 5 विकेटी रोखड्योच पडल्यो, पूण उपरांत सलमा दिवकार आनी प्रतीक्षा गडेकारान 6वे विकेटी खातीर 58 रनांची पार्टनरशिप केली। सलमान जबाबदारेन खेळून 50 रन्स काडले। प्रतीक्षान ताका बरे तरेन साथ दिली। निकिता मळिकान 21 रन्स काडले आनी 50 ओव्हरींनी गोंयाक 186 रन्साचेर पावयले। जम्मू काश्मीराक गोंयचे ओपनिंग बॉलर संतोशी राणे आनी निकितान नाचयली। खास करून निकितान पेजात बॉलिंग करून 12 रनांचेर 4 विकेटी घेतल्यो। जम्मू काश्मीर 44 रनांचेर ऑल आउट जाले। हेर मॅचींनी तामिळनाडून राजस्थानाक मारले जाल्यार केरळान गुजराताक हरयले। प्रुडंटा खातीर खेळा संपादक नीरज प्रभू आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गांवकार। इतल्यान खबरांची हांगाच सोंपता। पळयत रावत प्रुडंट। नमस्कार। तुम्ही पळयतात प्रुडंट। यू आर वॉचिंग प्रुडंट।